म्हाका म्हणपाचें आहा प्रशासन हे करप्शनाच्या दारी आहा। आयची जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आहा पळय ती यंत्रणा करप्शनान बुडलेली आहा आनी सारकी आयसीयून न्हिदलेली आहा। आमी पळयता की हे जे डेव्हलपमेंटाच्या कामां दाखयतात पण ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांचे मर्डर केल्ले वयतात। मर्डर इतल्याकूच म्हणटा कारण की असले जे काम चालू आसा कोणाचो ना कोणाचो जीव वयता आनी हितून काल आमी पळयता की अख्खो दीस हेंचें उदक केलां आनी आयचे आतां येता ते 2 दीस खंय उदक ना अशें सांगलां। आतां थंयसर फूल बार्देजाक इफेक्ट जाता। अरे फूल बार्देजाक इफेक्ट जाता तेन्ना हे काम जे हायवे खातीर जे काम चालू आसा हे जे अशें काम आयज सुरू केलां आतां जर हो परिणाम जाल्यार फुडें कितें परिणाम जातलो आनी जें उदक म्हाका दिसता वेस्ट जाता तें सोडून वता आनी भितून वयतली ती मागीर परत थंय वयतली। हेचें प्रोटेक्शन ह्या इंजिनियरांनी करप आसता आनी तेची देखभाल तेंच्यांनी करप आसता। बाबा हांगा जर काम चालू आहा जाल्यार तेजी जो प्लॅन आहा तो प्लॅन दाखोवप आसता कितले डीप पायपलायन गेल्या ती पायपलायन फुटूंक शकता काय हांगा तेंच्यांनी येवन हांगा मॉनिटर करूंक जाय। हांकां जे येतात हे आमचे लाडके हे कॉन्ट्रॅक्टर प्रत्येक काम हांकांच दिता जावय कशें ते कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेले ना गोवाचे त्या खातीर असले वस्तू जाता। अटल सेतू ते गिरी हांगासरल्या हायवेचेर फ्लायओव्हराच्या प्रोजेक्टा खातीर सॉयल टेस्टिंगाक लागून गिरी मोंतेगिरी हांगासरल्या रस्तो खणपाचें काम सुरू आशिल्लें। त्या कारणान जे मशिनाचे ब्रेक पॉयंट आसा तो खंय तरी मेन उदकाच्या पायपलायनाक लागलो आनी हेतून हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाल्लें आसा। त्याच कारणान AEJE आनी ई थळाव्या जाग्याचेर पावले तेंच्यांनी रितसर अशी इन्स्पेक्शन केली आनी त्या नंतर तेंच्यांनी आमकां अशें आश्वासन दिलें की लेट उशिरा पर्यंत जरी रात जाली तरी हे काम पुरायपणेन करतले। तर जेन्ना आयज आमी सकाळी तेंचे कडेन परत एकदा फॉलोअप खातीर येयले तेन्ना अशें दिसण्यात येयलें की जे पायपलायन आसा ती आजुनी रिपेर जाल्ली आसा काय ना अशी दुबाव येता कारण जे उदीक आसा तें आजुनी थंय साचलेलें दिसता। जेन्ना आमी एक विचारलें तेन्ना अशें सांगलें की जे पायपलायन आसा ते फांतोडे 5-5:30 सुमार पायपलायनाचे जे रिपेर वर्क आशिल्ले ते पुराय जाल्ले आसा पूण खंय तरी जे उदकाची पायपलायन जी आसा ती आजून मोटर लोकांक मेरेन जे उदीक पावपाक जाय ते आजून सोडलेलें ना। सद्या असो दुबाव येता की ह्या उदका कडेन लक्ष दिल्यार की खरीच पायपलायन रिपेर जाल्या वा ना ह्या खातीर परत एकदा फॉलोअप घेवपाचो प्रयत्न करया आनी पयत रावा गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।